मुख्यमंत्र्याचा निर्णय हे निर्णय सगळे मुख्यमंत्री घेतात अंडरलाईन. पण त्याचबरोबर आमच्या हातून एक प्रथा आसा की काही सगळ्यो गोष्टी आसा त्यो व्यवस्थितपणे केंद्राचे जे आमचे प्रभारी असतले, केंद्रातले आमचे नेते असतले आणि पक्ष असतले हांकां समन्वय करून म्हणजे सगळ्यांक खबर आसून घेता. थंय कितें घडलां तें म्हाका खबर ना आणि हांगा कितें घडटा तें तांकां खबर ना अशें आसना. म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी ही सर्व पक्षापेक्षा वेगळी. आता गोविंद गावडे पै काढला ते तुम्ही पक्षातर्फे अधिकृत कळयले केंद्रीय नेते सगळें अधिकृतच जाला. तर तांकां बरी माहिती दिवनूच मागीर हो निर्णय जाता. माहिती तांकां दिली गेली वता. तांकांय खबर आसता, तांच्याय यंत्रणा तशी व्यवस्थित कार्यान्वित आसा, वेगवेगळी माध्यमां आसा. सो असे आरोप आनीकूय मंत्र्यांनी केल्ले, सो त्यांच्याकडे कशी ऍक्शन जातली? योग्य वेळेर सगळे योग्य निर्णय जातात. आणि कोणी आरोप केले त्यांच्यावर? योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातात. ताका आनी वेगळें कितें सांगतलो. अजून तो वेळ येऊ ना कास तर अरे योग्य वेळार योग्य निर्णय जातलो म्हणजे योग्य वेळ येवंक जाय किंवा योग्य वेळ आसपाक जाय आणि योग्य निर्णय गोविंद गावडे काढलो ही योग्य वेळ तुका आतां तेच सांगलें न्ही. योग्य वेळाचेर कालची वेळ योग्य आशिल्ली आनी योग्य जालें. 18 जून निर्णय योग्य आशिल्ले. एक जागो खाली आसा मंत्री तशें कांय तो आता म्हणजे तो बेगीन भरपाक जावं न्ही कित्याक लोकांक न्याय मेळपाक. बरें ताजेर निर्णय मुख्यमंत्री आणि बाकी ती कार्यवाही करपाचे ते अंमलात हाडपाचे हे काम म्हजें न्हय, ते काम मुख्यमंत्र्याचे. पण पक्ष म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन ज्यो गजाली पावूंक जाय, उलोवंक जाय तें काम म्हजें. कारण म्हज्या पक्षाचें सरकार आसा. म्हज्या पक्षाक खंय डॅमेज जावचें न्ही. तुम्ही अशी मागणी करतले तर अध्यक्ष की बेगीन मंत्रीपद भरचे भरचें म्हणा ती मागणी म्हणजे कार्यकर्ते तांचे आमदार बिमदार करतले. म्हणजे आता कसे निकष किती असतले ते सगळे मुख्यमंत्र्याचे. आमचे हांगा पार्टी म्हणून आमचे निष्कर्ष इतले तो पार्टीचो बरो म्हणजे आमचे पार्टीचो म्हणजे कार्यकर्तो बरो आसपाक जाय, ताणें काम बरें करपाक जाय, ताका जनतेन भितर नाळ वळखपाक कळपाक जाय. मंत्री जालो की ऑटोमॅटिकली मातसो जनते पासून पयस वता आणि मागीर हळू गुरमी येता, हळू आमी मातशें कांय वेगळे आसा अशें दिसूंक जायना. जमनीर पांय आसपाक जाय. गोविंद गावडे एसटी समाजाचे एक नेते आशिल्ले, तांकां काढले ते समाज असो दुखोवना ज्या पळय जे काही गोष्टी आसा त्यो मुख्यमंत्री जावं मागीर समन्वय समिती आसता म्हणजे जे कोण आसा ते एकठांय बसतले आनी ते घेतले. ताका समाजाशी जोडून आणि ते म्हणजे ताका राजकारणाचें वळण दिनाका. आमी समाजाचे म्हणजे भलें करपाक हांगा बशिल्ले आसा. विश्वगुरू भारत कसो जातलो ताचो विचार करता. आणि आयचे हातून भितर सगळीं राष्ट्रां जीं आसा एकमेका कडेन सगळीं झगडटा आसतना भारत हो एक प्रगतीपथाचेर वेगळे वाटेन चलत आसा नरेंद्र मोदीच्या हातून भितर. त्या वेळाचेर आमी खंयचे तरी घेवन बसल्या नाका जाल्ले. आमकां जर स्थिर सरकार जाय, आमकां जर तांकां जर साथ दिवपाक जाय, थोडे आमी हांगा झगडुया आनी थंय ताका तूं विश्वगुरू कर आनी आमी पळयता अशें सांगूं येता ना. तातूंत भितर आमचेंय योगदान जाय न्ही. आमी कशें योगदान दितले?